पूण भुकेवचें ताणेवचें केवल कुडींत मात न्ही. आमकां आसा जीव आनी आमकां आसा आत्मो. थंयसरी आमी ताणेता, थंयसरी आमी भुकेता. संवसारी मनीस सबार तरांच्या भुकेन आनी ताणेन भरतात. थोड्यांक मान जायसी, मान हाक भुकेतात आनी ताणेतात. थोडे गौरवाक, थोडे नांवाक, थोडे हुद्द्याक, थोडे एका अधिकाराक, आनी थोडे शिकपाक, आनी थोड्याक पयशांक, आनी थोडे जाण जाग्याक, आस्ती बदीकाक, आनी थोडे बऱ्यांतले बरे वस्तूंक, कंप्युटर या मोबायल फोन या आधुनीक संपर्क साधनां, आनी थोडे जाण बऱ्याक काराक, गाडयांक, आनी मोलादीक वस्तूंक, बँकांत दुडू, आनी थोडे जाण कुशालायक, मजेक, रक्तमासाच्या वंदवण्यांक. आमच्या कुडींत पंचेंद्रिया आसात, पंच इंद्रिया, 5 सेन्सस आसात. आनी त्या 5 सेन्सांक एका तराची भूक तान आसा, ती थांबोवन जिवांत एक व्हडपण भोगतले आसात. दिव्यवाणी लाईव्ह कार्यक्रम वीक्षकांनो, म्हजे मोगाचे प्रणाम तुमकां, वंदन तुमकां, नमस्कार तुमकां. हो वेळ देवान आमकां फाव केला. देवाच्या कृपेन आमकां समेस्तांक एकवटायला. देखून सांतीसीम त्रिंदादीक मान करून हो मागण्याचो वेळ आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशां रचणारा, तुजे सरसी येवंक आशेता. संसार तुवें रचलोय, सुंदर तो केलोय, रावळेर सारके नेटोन मनशांक राय केलोय. होगळेक तुका सदांच फावो ये रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशां रचणारा, तुजे सरसी येवंक आशेता. वय मोगाळा सर्गींचे बापा, तुजे सरसी आमी येवंक आशेता. कित्याक तुजे थावन मेळटा आमकां हर एक आशिर्वाद, हर एक बेसांव, बरी भलायकी, शांती समाधान, सुख संतोष आमच्या कुटुंबांत एकवट आनी आशिर्वादां, आर्थीक अभिवृद्धी, बरें काम, बरो दिसपडतो ग्रास, बरो फुडार ह्या संवसारांत दादोसकायेचें जिवीत मातने आसतना तुजें तें आमकां नितीवंतपण आनी सर्गींचें जिवीत, सासणीक जिवीत, मान आनी महिमा. बापा, तुज्या भुरग्यांक सदांच तुज्या दैवीक मांडावळेन चलय. आमकां हर एकल्यांक तुजो विशेष अनुभोग ह्या मागण्याच्या वेळार फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाचें देवाचें उतर आयकूंक वयच्या पयलें आमकांच आमी पवित्र करून घेवया. देवा कडचें बोगसाणें मागून आमच्या पातकांची दुग्धत एक ल्हानशें गीत आमी गावया. काकूत कर आमची आबा बापा, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची आबा बापा, काकूत कर आमची. पापा धारले तुका दुखयले, मंदामेन तुजे ते मोडून तुका मी सांडले. पापा धारले तुका दुखयले, मंदामेन तुजे ते मोडून तुका मी सांडले. काकूत कर आमची आबा बापा, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची आबा बापा, काकूत कर आमची. सर्वपदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. मोगाचें न्हू, आमच्या नियाळाक हांवें विंचून काडलेलें देवाचें उतर जावन आसा मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या वसुरांत 6व्या वडीर. देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी ताणेतात ती कितलीं सुभागी. देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी ताणेतात ती कितलीं भागी. ती धदोशी जातली. Gospel of Saint Matthew, chapter 5, verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, and they will be satisfied.
भोव मोगाचें न्हू ह्या उतरांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमकां दोन महत्वाचे आनी अपुर्बायेचे शब्द आमकां मेळटात. भूक येतात आनी तान येतात. भूक आनी तान आमी बरी जाणाव. आमकां भूक लागता, आमच्या कुडीक भूक लागता. कित्याक आमच्या कुडीक जीव जायचे जाल्यार आमी भुके जाय आनी आमी काही जाय आनी केल्ले आमी जिरय जाय. आमी पिये जाय आनी पियेल्ले आमी जिरोवन आमच्या कुडीक ते मेळच्या बरी करी जाय. त्या दाळा आमच्या कुडीक जीव आसता. आमी भूक येता आनी तान येता. कित्याक खाणा वस्तू विविध तरांचें खाण आमकां बरें लागता, रुचीक लागता, स्वादिश्ट लागता आनी ते पोटाक वयता आमी जिरेता. आमच्या कुडीक त्राण मेळटा, बळ मेळटा, सकत मेळटा. आमी पियेता, उदक पियेता, या खंयच्याय बऱ्या फळ वस्तूंचो रोस पियेता आनी बऱ्यांतले बरें पिवन आमी पियेता. दूद या दुदांत थावन केल्ले विविध संगती जे कितें बऱ्यांतले बरें पिवन आमच्या कुडीक सकत भोळ दिता, आमच्या कुडीक जीव दिता. पूण भूक येवचें तान येवचें केवळ कुडींत मात न्ही. आमकां आसा जीव आनी आमकां आसा आत्मो. थंयसरी आमी तान येता, थंयसरी आमी भुकेता. संवसारी मनीस सबार तरांच्या भुकेन आनी तानेन भरतात. थोड्यांक मान जायचे, मानाक भुकेतात आनी तान येतात. थोडे गौरवाक, थोडे नांवाक, थोडे हुद्द्याक, थोडे एका अधिकाराक आनी थोडे शिकपाक आनी थोड्याक पयशांक आनी थोडे जाण जाग्याक, आस्ती बदीकाक आनी थोडे बऱ्यांतले बरे वस्तूंक, कंप्युटर या मोबायल फोन या आधुनीक संपर्क साधनां आनी थोडे जाण बऱ्याक काराक, गाडयांक आनी मोलादीक वस्तूंक, बँकांत दुडू आनी थोडे जाण खुशालायक, मजेक, रक्तमासाच्या वंदवण्यांक. आमच्या कुडींत पंचेंद्रिया आसात, पंच इंद्रिया, 5 सेन्सस आसात आनी त्या 5 सेन्सांक एका तराची भूक तान आसा. ती थांबोवन जिवांत एक व्हडपण भोगतले आसात. पूण आमी जाणाव केवळ कुडीची थान आनी भूक आनी जिवाची थान आनी भूक थांबयल्या पावना. आमकां आत्म्याक जीव आसता जाय. आमच्या आत्म्याक जीव दिवचे कोणें? आमच्या आत्म्याक जीव दिवचे आमी वाचताव जुवांच्या वांजेलान 6व्या वस्वरांत 60 आनी 3 वळीर समिया जेजून आमकां म्हणचें, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकाराना. हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. मनीस खंयच्याकी उपकारना. इंग्लिशान जाल्यार फ्लॅश इज ऑफ नो यूज. केवळ कुडीची भूक आनी थान थांबयल्यार पावना, केवळ कूड आसल्यार पावना, या कुडीत आसलो जीव आसल्यार पावना. आमकां जाय आत्मीक जीव. आत्मीक जीव बळवून सक्तेवंत करीत जाल्यार आत्मीक तान आनी भूक थांबयची. ही आत्मीक भूक आनी थान थांबोवची देवाच्या उतरांतय पवित्र आत्मेच्या अभिशेकांतय. आमी वाचता जुवांच्या पहिल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्वरांत 7व्या आनी 8व्या वळीर, भुरग्यानो कोणेय तुमकां फटयनासे सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितीवंत तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत. जो कोण पातक करता तो देंवसार असो. कित्याक देंवसार सुरवेत थावन पातकी. देंवसाराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. भुरग्यानो कोणीय तुमकां फटयनासे सत्राय करा. मोगाचें न्हू. संवसारांत आसतना आमी फटोवन पडटा. आमी चिंता केवळ आमचे कुडीची भूक तान थांबयल्यार पुरो. ह्या संवसारी तान भूक, मान, गौरव, अधिकार, पयशे, आस्त बदीक, रक्तमासाची वंदवणी, खुशालाय, गमात, मजा कशेय आमी थांबयल्या जायत म्हणून आमी चिंता. पूण मोगाचें न्हू, देवाचें भुरगीं जाणात जसो क्रिस्त नितीवंत तसो नितीन जियेल्यार मात्र नीज जीव आसता. जेजू क्रिस्त मात्र संपूर्ण तरान परिपूर्ण रितीन नितीन जियेलो. कसो तो जियेलो? देवाची खुशी करून जियेलो. नीती खातीर भुकेतात या तान येतात ती भागी म्हणून कोंकणीन ट्रान्सलेशन जावं येत असलें. पूण आमी ट्रान्सलेशन केल्लें जावन आसा देवाची खुशी करून भुकेतात तान येतात ती कितली भागी. देखून इंग्लीश ट्रान्सलेशनांत ब्लेस्ड आर दोज हू हंगर अँड थर्स्ट फॉर रायचियसनेस. म्हणजे तशें म्हळ्यार अर्थ कितें? देवाची खुशी करची आनी नितीवंत जावचें, दोनी एकच जावन आसा. आनी कशें नितीवंत जावचें? आनी नितीवंतपण म्हळ्यार कितें म्हण समजचें? देखून जुवांचें पयलें पत्र 3रो वस्वर 8वी वळ आमकां म्हणटा, जो कोण पातक करता तो देंवसार असो. कित्याक देंवसार सुरवेत थावन पातकी. देंवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत ह्या संवसाराक आयलो. आमी देंवसाराच्या फटवण्याक, देंवसारान आमकां दिवच्या त्या कापटपणाक वळख जाल्ल्या वेळार आमी पातक करता, देवातावन पयसरता, नितीपणपण आमी होगडायता.
आम्ही देवाची खुशी करिना बगर देवसराची खुशी करता आणि देखून देवात आम्ही पयस सरता. संवसाराच्या सुरवेर दिसा आमी पळयले कसो आद हांव फटोवन पडलो. देवान ताका सांगिल्ले ताका तो विधेय जालो ना बगर देवसराच्या फुसफुस्यांक ताणें कान दिले आनी तो फटोवन पडलो आनी ताणें पातक केलें. पूण मनशा चरित्रांत आमी पळयता नितीवंतपणान जियोवचें. मनशा चरित्रांत आमी पळयलें देवाची खुशी करचें. आदाम आनी येवेच्या पुतान आबेलान देवाची खुशी केली आनी देवाक मानवलो. हेनोक देवाक मानवलो देवाची खुशी करन नितीवंत जालो. अब्राहम नितीवंत जालो. अब्राहमाचो पूत इसाक नितीवंत जालो. इसाकाचो पूत जाकोब नितीवंत जालो. जुजे मोइजे सबार देवाचे भक्त देवा थंय नितीवंत जावचे आमी पळयता. तरी पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा रोमाकारा बरयल्लें पत्र अवस्वर 3:10 म्हणटा नितीवंत म्हणलो कोणूच ना एकलोय ना. कितली अपुरबायेची देवाची उतरां पळया. रोमन्स चॅप्टर 3:10 नितीवंत म्हणलोच ना एकलो पुणी ना. हें कशें जावचें म्हणून रोमाकारा बरयल्लें पत्र 3:20 म्हणटा कित्याक सगळी पातक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेक वांटेले जावंक भाग होगडायलेले तसले. कित्याक सगळी पातक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेंत वांटेले जावचे भाग होगडायलेले तसले. हांगासर एक विशय मोगाच्यान आमी स्पश्ट तरान जाणा जायचे. कितें तें हांव जर तर पातकी म्हज्या पातका वरवीं हांव पातकी न्ही बगर हांव पातकी देखून हांव पातक करता. तुज्या विशयान सांगचें जाल्यार तुज्या पातका वरवीं तूं पातकी न्ही बगा तूं पातकी देखून तूं पातक करताय. हे देवाच्या उतरांचो संदेश देवाच्या उतरांची शिकवण जावन आसा. रोमाकारा बरयल्लें पत्र अवस्वर 5:19 कितें म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 5:19 एका मनशाच्या पातका वरवीं आमी सर पातकी जाल्या आनी एका मनशाच्या नितीवंतपणा वरवीं आमी सर नितीवंत जाल्या. तशें म्हळ्यार अर्थ कितें आदामच्या पातका थंय आमी सर पातकी जाल्या. कित्याक आदाम थंय आमकां जिवीत मेळ्ळां. आदामचे भुरग्यांच्या 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 भुरग्यान थंय आमचे आवय बापूय सरले जल्मले आनी तांचे थंय आमी जल्मल्या. देखून आमच्या मासा रक्तांत आदामचे सैम आसा. देखून ताचे थंयच आमी पातकी देखून आमी पातक करता. पूण एका मनशा वरवीं कोण तो स्वामी जेजू क्रिस्त ताच्या नितीवंतपणा वरवीं कित्याक तो देव जावन असो देवाचो पूत जावन असलो त्या संवसारांक मरियमाय थंय तो जल्मलो. मरियमाय ताची आवय जाली. देखून ताका बापूय देव बापूस पवित्र आत्म्या थंय तो जल्मलो आनी तो जियेत आसतना बापाची खुशी ताणें संपूर्ण तरान परिपूर्ण तरान केली. मोगाच्यान देवाच्या भुरग्यान जाणा जाया स्वामी जेजू क्रिस्त एकलो शिवाय कोणूच ना. संपूर्ण तरान पापा वीण देवाची शेळी आमच्या खातीर तो कुर्सार मरता. आमच्या पातकांचे बोगसणे आमकां तो जोण दिता. ताचे थंय ताच्या उतरान थंय आमी संपूर्ण नितीवंत जाता. किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 119, 130:7 आनी 130:8 वड. Psalm 119 verse 137 and 38 सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी तुजे निर्णय प्रामाणीक. नितीवंतपणान आनी वर्त्या विश्वासीपणान तुवें तुजे नियम थारायल्याय. सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी तुजे निर्णय प्रामाणीक. नितीवंतपणान आनी वर्त्या विश्वासीपणान तुवें तुजे नियम थारायल्यार. वर्त्या नितीवंतपणान देवाचे नियम थारायल्यात. देखून देवाचे नियम पाळलेल्यांत आमकां जिवीत मेळटा. देखून हेब्रेकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4:12 कितें म्हणटा. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें करें. देवाचें उतर देवाचें नियमशास्त्र देवाची येवजण देवाचें मारोग देवाचें मांडवळ देवाचें वाटो म्हाका तुका नितीवंत करता. देखून जेजू आपणा भोंवतणी जमलेल्या त्या होड लोकांच्या जम्याक पळोवन आनी आपल्या शिसांक पळोवन तो म्हणटा निती खातीर तान येतात आनी भुकेतात ते भागी. देवाची खुशी करूंक भुकेता तान येता ते भागी. तांकां 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 देव दादोशी करतलो. कशें करतलो देवाच्या उतरांत दादोशी करतलो. म्हणून दर्शन थंयसर 5 अवसरांत 17व्या वळीर स्वामी जेजू म्हणटा हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक येवना हांव परिपूर्ण संपूर्ण करूंक आयला. ताचो अर्थ नियमशास्त्र देवाचें उतर देवाची मांडवळ आज्ञा ताजे मारोग म्हज्या तुज्या जिवितांत आमी जियेल्ल्या वेळार आमी नितीवंत जाता.
आमी देवाची खुशी करता आनी देवाक आमी मानवता कशें जेजू भोव आपुरबेन तो विवर्शिता तो 5व्या अवसरान मातेवाच्या वांजेलान 5व्या अवसरान 20 आनी 1 वळीर तावन तो म्हणटा तुमी पवित्र पुस्तकांत बरयिल्लें तुमी वाचलां तुमी जाणात जिवेशी मारी नाकात पूण जेजू मुंदरसन म्हणटा पूण हांव तुमकां सांगता तुमी रागार सै जावचे न्ही कोणाक तुमी बेद्दा म्हणचे न्ही कोणाक तुमी हेड्डा म्हणचे न्ही कोणाक तुमी पिशा म्हणचे न्ही ताचो अर्थ आमच्या काळजा मनांत सगळ्या विशयान बरी अभिप्राय आमकां आसा जाय हेरी देवाचे भुरगे हेरी देवाची दुवो देवाचे पूत तांकां देवा लागीं हाडी जाय म्हणली विशेष भूक थान म्हजें ती आसल्या वेळार हांव आनी तूं देवाची खुशी करता 20 आनी 3 वळीर जेजू म्हणटा तूं हे काणी भेटोवन तूं वेदीसशी येताय जाल्यार आनी तुज्या काळजा मनांत तूं जाणा जाताय कोणाय की तुजेर मनास्ताप आसा तुवें पयलें वचून राजी जायचें आनी उपरांत ती काणीक भेटयची तशें म्हळ्यार देवाक मानवाचें जाल्यार दुसरें तुवें केल्लें खंयचेंच देवाक मानवना तुजी काणीक तुवें करचो त्याग तुवें करचो सॅक्रिफायस तुवें करचें बरें करचें खंयचेय मानवनात जेन्ना पर्यंत तूं देवाच्या खुशे प्रमाणे सगळ्यां लागीं राजी जावन एकवटान जियेताय देखून कोर्तीच्या वाटेर आसल्यार तुज्या त्या दुस्माना लागीं राजी जा त्या दाळा तूं देवाक मानवताय मातेवाच्या वांजेलान 5व्या अवसरान 20 आनी 7 वळीर तावन जेजू प्रद्वारा विशयांत उलयता तुमी पवित्र पुस्तकांत नियम शास्त्रांत बरयिल्लें तुमी वाचलां प्रद्वार करिनाका पूण जेजू मुंदरसन म्हणटा तुज्या मोतींत काळजांत कितेंय खोटे वायट आलोचने आसून एका स्त्रियेचेर या एका दादल्याचेर तूं दिश्ट घाले तुवें प्रद्वार केल्ल्या बरी ताचो अर्थ कितें देव आशेता म्हजें काळीज मन तितलें पवित्र भाग्यवान जायचें मुंदरसन 20 आनी 9 वळीर म्हणटा तुजो दोळो पातका कारण जाल्यार दोळो तूं हुमटून काड मोगाचे न्हू दोळो हुमटून काडून जाता की ताचो अर्थ कितें जर तर ते मोबायल फोन तसले ते वेबसायट तसले ते बूक तसले ते जागे तसली ती इश्टागात तसले व्हॉट्सअप कॉन्वर्सेशन जर तर तुका कारण जाता तुजो तो दोळो हुमटून काड म्हणजे ते पळोवनचे तूं रावी तुजे मोबायलूच बंद कर ते वेबसायटीच तूं कॅन्सल कर ते ब्लॉक करून सोड तसले बूक पिनून घाल या उज्यान घालून सोड तसली इश्टागाच तूं बंद कर जर तर तुजे हात तुका पातका कारण जाताल्या हातच तूं कातून काड ताचो अर्थ तसल्या संगतीनच तूं मेतेरच जायनाका मुंदरसन जेजू म्हणटा लग्न मोडी नाका नियमशास्त्रान मैजेन तुका सांगलां तुवें तुजें काजर रद्द करून घेवं येता म्हणून एक चीट दिवन पूण जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता व्याभिचाराचें एकच एका कारणा खातीर सोड न्हू तुवें वेगळासार करचोच न्ही काजार जिवितांत फूट येवंक तुवें केदेंच कारण जावचें न्ही म्हणजे देवाचें नितीवंतपण मोगाचें वर्तें जावन आसा आमी कितेंय चूक केल्ल्यांक सयत आमी बक्षीस मुंदरसन जेजू थंयसर म्हणटा 30 आनी 3 वळीर तावन सोपूत घाल्लें उतर पाळी नासतना रावा नाका पूण जेजू म्हणटा हांव तुका सांगता तुवें सोपूत घालचोच न्ही म्हणजे तुवें सतच उलयचें तुवें आण घालचेच न्ही ताचे बदलाक देवाक मानवाच्या रितीन काळजान मनान तुवें प्रामाणीक जायचें सत्यवान जायचें त्या प्रमाणे तुवें जियेचें मुंदरसन 30 आनी 8 वळीर तावन समी जेजू सांगता तुवें फारीकपण घेवचेंच न्ही ताचे बदलाक बक्षी तुज्या दुस्मानाक आनी ह्या विशयान उलयता आसतना जेजू भोव आपुरबेन व्हडा उमेदीन व्हडा प्रेरान तो उलोवंक सुरू करता आनी म्हणटा तूं तुज्या दुस्माना बक्षूंचे म्हळ्यार तांकां तूं दी तांकां उसणें दी तुजो दोगलो दी तुजे तागी आसलें सगळें तांकां दी तुवें मोग करतल्या मात दिवचें न्ही दुसरें तूं मागता आसतना तुज्या मनशां खातीर मात म्हाका नाका दुस्माना खातीर माग तिसरें तूं तांकां बक्षी बक्षाणें दी चवथें तांकां आशिर्वाद दी तुज्या बऱ्या मोगाच्या मनशांक तूं आशिर्वाद दिताय तुज्या दुस्मानाक तुज्या वैरींक थंय आशिर्वाद दी कित्याक अखेर करता आसतना जेजू म्हणटा 40 आनी 5 वळीर तावन पळय तुजो सर्गीचो बाप तुजी दिश्ट सर्गीं आसूं दी तूं त्या देवा बापाचो पूत देव बाप पावस धाडटा आसतना सगळ्यांचे सारी समान धाडटा बऱ्यांचेर धाडटा कोट्यांचेर धाडटा शिकलेल्यांचेर धाडटा शिकनांतल्यांचेर धाडटा गांवच्या लोकांचेर धाडटा शारांतल्या लोकांचेर धाडटा त्या रितीन तुवें सारी समान रितीन सगळ्या लागीं वेवहार करी जाय तुवें खरो देवाचो भुरगो जायचो जसो सर्गीचो बाप तुजो परिपूर्ण तुवें जायचें परिपूर्ण 40 आनी 8 वळ अशें समी जेजू दोंगरा वयलो सरमाव एक पोटी तो अखेर करता मोगाच्यान देवा बापा बरी हांवें आनी तुवें परिपूर्ण जावंक प्रयत्न करचें जावन आसा देवाची खुशी करची नितीवंत आमी जावचें 5व्या 6व्या आनी 7व्या अवसरांत समी जेजू दोंगरा वयलो सरमाव आपुरबेन तो दिता आनी उपरांत 8व्या अवसरांत पयल्या वडीर तावन आमी वाचता समी जेजू दोंगरा वयलो सकला देवान येता आसतना थंयसर एकलो कोडकार मुखार येता आनी कोडकार जेजूक म्हणटा सायबा तुका मन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता सायबा तुका मन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता तक्षण जेजू म्हणालो म्हाका मन आसा नितळ जा तक्षण तो कोडकार नितळ जालो
म्हाका न्हू जेजूची उतरां बरें त्या कोडकारान आयकली. लोकांच्या जम्यामध्ये ताका येवंक जावंक ना, ह्या येवंक तांकां सोडूं ना. पयसो आसलो जाल्यार बरें करून तो आयकलो, तो जाणा जालो. खंडीत जावन तो नितीवंत जालो. समया जेजूची उतरां ताच्या काळजा मनांत ताणें स्विकार केली आनी तो संपूर्ण तरान एक नवो व्यक्ती जालो. देखून जेजूचेर तो पातयेलो. देखून जेजू म्हणटा सायबा तुवें मन वेल्यार हांवें नितळ जावये. आनी जेजू म्हणटा हांव मन व्हरतां तूं नितळ जा. तक्षण मोगाच्यान ताची कोड नितळ जाली. ताची कोडीची पिडा नपय जाली. तो बरो जालो, तो गूण जालो. मोगाच्यान नितीवंतपणा खातीर तूं भुकेशी तानेशी देव तुका दोशी करतलो. देव तुका नितीवंत करतलो. देव तुका देवा थंय राजे करतलो. देव तुका देवा मुखार नितीवंत करतलो. त्या वेळा हर एक तुजी पिडा गूण जातली. हर एका गरजांनी देव तुका पावतलो. जे कितें तूं मागताय तें तुज्या जिवितांत तूं जोड घेतलो. ह्याच घडये दोळे दांप आनी देवाक तूं म्हण, देवा हांव तान येता तुज्या नितीवंतपणाक. देवा हांव बुकेतां तुज्या नितीवंतपणाक. देवा हांव आशेतां तुवें म्हजेर आशिर्वाद घालच्याक. हांव तुज्या उतरां प्रमाणे तुज्या नियमा प्रमाणे जिवंक आशेतां. कित्याक तुज्या नियमांतय तुज्या उतरांतय आसा सासणीक जिवीत. भोव मोगळा सर्गींचे बापा, दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या सर म्हज्या भावांचेर भयणीचेर इश्टा इश्टिणीचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान आराम दर. तांची दुकां बसून काड, तांची खंत बेजाराय पयस कर. कोरोना व्हायरस ह्या खरगा वरवीं संवसारांत सबार जाणांनी कामां होगडायला आनी तांचे वेपार वैभट नश्टांत बुडला आनी सबार जाणांक थंय हांगासर पैण करूंक जावना. तांच्या मोगाच्या मनशां मेळोंक जावना आनी सबार जाणांक अर्थीक अडचणी येयल्या. थोडीं जाणां पिडेंत आसात, कश्टांत आसात. थोड्यांनी तांच्या मोगाच्या मनशांच्या मरणा वरवीं वय दूख आनी विळाप तांणी अनुभव केला. तांचे समीच तांचेर आशिर्वाद घाल. तांची दुकां पुसून काड बापा. तांकां बुजय बापा. तांकां धैर्य दी बापा. पिडे सांग गूण कर बापा. थांबनांतल्यांचे बेगीनच काम मेळा शंकर बापा. आशिर्वाद घाल. तांचे वेपार वैभट परत्यान नवीन रितीन अपुर्बेन अभिवृद्धी जोडी शंकर बापा. तांकां बरवसो दी, धैर्य दी. तूं तांच्या सांगत आसल्यार वय बापा कामनांतल्या बऱ्यांतले बरें कामय मेळटलें. आशिर्वाद मेळटलो. कुटुंबाच्या सांद्या सांगता माया मोगान एकवटान जियोंक तूं फावो करतलें म्हणलो भरवसो भावार्थी तांकां हर एकल्यान फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचेय सवे आसो. आनी सर्पदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेत तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. परतून बेगीनच आमी सांगाता मेळोन परतून मागण्यांचो आमचो वेळ करची. दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रम ऑर्गनायज करच्या आमच्या भावा विनोद गंगोली आनी ताच्या सांगाता वावरतल्या समेत तांकां तरी आमी मागया.